गोंयांत हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम खंयच्याय धर्माचो लोक आसूं कितल्याशाच लोकांचो भावार्थ बांबोळेच्या फुलांच्या खुर्साचेर आसा। मात सद्याक ज्या रितीन थंय काम जाला ताका लागून भावार्थ्यांक त्या सुवातेर वचप कठीण जाता। त्या सुवातेर सिग्नल घालचे म्हूण बांबोळेच्या थळाव्यांची मागणी आसा। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। तुमची उपस्थिती पळोवन आमकांय मातशें जिवाक हें भोगता की आमी जें कितें करूंक फुडें सरला तेका तुमचो थँक्यू आनी सपोर्ट आसा म्हूण। जेन्ना जेन्ना आमकां कसली अडचण येता तेन्ना आमी खुर्सा कडेन पांय पडोंक येता, जावं तो हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुसलमान, हे सगळे धर्माचे येवन हिंगा एकठांय जावन आमी मागता। तशेंच आयजूय आमी तेजें हें काम बरें काम करपाक फुडें सरल्या। जो रस्तो आमकां हिंगा डिवायडर घालून बंद केल्लो आसा तो आमी ओपन करपाक आनी आशिर्वाद घेवपाक आमी ह्या खुर्सा कडेन येवन ही आतां आमची सुरवात करपाक आमी येवजिलां। हो जेन्ना आमी विचार केलो, लोकांक जेन्ना हिंगा क्रॉस जावपाक त्रास जाता तेन्ना हांव आनी फादर बसोन तेन्ना आमी विचार केलो, तेन्ना फादर म्हळ्यार खरेंच सुकूर म्हळ्यार हें जावपाक जाय। सो बसता उलयता तेन्ना आमकां एक हें जालें, आमचो जगदीश बाब जो हे सायडीक आमकां केन्ना मेळपाक येता आनी म्हजो एक बरो फ्रेंड, ताणें मॅनिफेस्टोचेर एक हें घातलेलें आहा की आमी हो इशू घेतले म्हूण आमी तांकां आपोवन हाडले आनी तांकां विचार केलो बाबा आमी आतां हें कशें करपाचें। आमकां एक मोठी अडचण जाता हांगासर, म्हणजे ते वाटेन जावन येताना खुर्साची येवंक जायना, हे वाटेन जावन ते वाटेन वचपाक जायती अडचण जाता, कित्याक हांगासर क्रॉसींग ना। जेन्ना हो रोड तयार करताले तेन्ना हांगा लोकल्सांक कोणाक कन्सल्ट करूंक ना। आमकांच क्रॉसींग करपाक आमची गाडीच घेवन कितली अडचण जाता। हांगासर हे वाटेन दुसरे बाजूक ऑपोजीट द क्रॉस, होली क्रॉस श्रायन, थंयसर एक हॉस्पिटल आसा आनी त्या हॉस्पिटलान वेतलो जाय तो वस्कोत जखमी जाल्लो लोक जावं मेंटली टॉर्चर्ड जाल्लो लोक ते वाटेन वेताना क्रॉसींग करपाक पांयांनी तांकां खूब अडचण जाता। आनी हेंच मनान धरून हे तो रोड उखडलो आनी हांगासर जशें आमच्या सुकूर बाबान सांगलां, डिवायडर्स घातले, बॅरिकेड घातली आनी सायन बोर्ड सिग्नल्स घातले जाल्यार अदीक सोंपें जातलें। आमचो जेन्ना सुकूर बाबान सांगला आनी तांकां जो बॅकअप दिवपाक जाय, सपोर्ट दिवपाक जाय, तो सगळो बाब विजय सरदेसाय आनी आमी तांकां दितलो। आमी भुरगेपणांतल्यान येता वता आसतना हांगा मागणे मागल्या बगर फुडें कामाक वचना आनी हे मागणे मागपाक आनी हो फुलांचो खुरीस सदांच हे मागणे आमकां पावयता। सो जें कितें करपाचें आसा तें आमी सरकारा कडेन आनी दिलीप बिल्डकॉना कडेन मागून एक अल्टिमेटम एक 8 दिसां भितर 7 दिसां भितर आमी करून घेतले। फादर देव बरें करूं, एक संदी दिली एक लोकां कडेन ही पावपाची म्हणून।